न्ही हांवें सोडलां काल सोडलां सोरो सोडला सोरो ना जाल्यार जोडीचेत हां 40 दीस सोडल्या पावना आनी पास्काच्या फेस्ता दिसा माथ्यार वचून गाणयल्या जायना आनी दुकरा बरी वचून त्या फोंडकुलान पडल्या जायना मेळ्याच्या पातकांच्या सोरो सोडताय जाल्यार 360 आनी 5 दिसी सोडीचे 24 वरांनी सोडीचे 7 दिसी सोडीचे 30 दिसी म्हयन्याचे सोडीचे 12 म्हयने सोडीचे 24/7 × 365 डेज आनी जर तर अधिक वर्षा जाल्यार 360 आनी 6 दिसी सोडीचे फटी मारचे सोडल्यो ना जाल्यार सोडीचे तुवें पास्कांच्या या प्राचिताच्या काळार मास सोडल्यार भोंवता गी जायना 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 जिणीभर सोडीचे खबरो करचे खेदाळाय सोडीचे वायट पळोवनचे खेदाळाय सोडीचे अन्याय करचें दोगो दिवचें खेदाळाय सोडीचें मोगाचें दिव्यवाणी 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 बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समयाचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो भोवमोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक एक बरो वर्तो कुरपेचो दीस हांव मागतां दिव्यवाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम आंतरजाळाचेर सगळ्या संवसारार ते फायज जाता प्रगट जाता ताचे मुखांत देवाची कृपा आमकां सांगाता मेळयता त्या देवाक जावं अर्ग आनी होगलाप मान आनी महिमा ससनाच्या ससनाक एक गीत आमी गावया आनी देवाचें हाजीरपण आमी अनुभव करया आनी देवाची आशिर्वाद आमी जाणून घेवया तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो मोगाळ इश्ट तूं म्हजो देव तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो मोगाळ इश्ट तूं म्हजो देव तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो मोगाळ इश्ट तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव तुजें आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा भोवमंगळा सर्गेंचे बापा हांव हांगा आसा तुजीं भुरगीं सगळो संवसारभर दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेली जावन आसात आमी सर तुज्या हाजीरपणांत आसा बापा तूं आमकां दोळ्यां दिसना तरी बापा आमी सदांच तुज्या दोळ्या मुखार आसा देखून भावार्थ आमकां धैर्य दिता भावार्थ जावन आसा दोळ्यांक दिसनांतल्या संगती विशयांत आमकां आसा तो थारो आनी आमी बरो वचोन आसा त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री वय बापा तूं आमच्या दोळ्यांक दिसनाय तरी आमचो भावार्थ आमकां थिरासाण दिता की तूं आसाय आमचे तरी दिश्ट घालून आसाय आमी उलो मारतना तूं आमकां जबाब दिताय तुवें आमकां जें कितें आमच्या दोळ्यांनी पळोवना जें कितें आमी आमच्या कानांनी आयकोना जें कितें आमच्या काळजांत येदोळ पर्यंत रिगोंक ना तें सगळें सरकार तुवें तयार करून गेलाय ह्या वर्त्या भरवशा खातीर आमी राखून आसतना बापा आमकां आसा ती खात्री तूं आमचो भोवमोगाळ बाप वर्त्य संगती सरकार तुवें आमकां तयार करून दवरल्याय म्हणून आनी आशिर्वादांनी भरलेलें जिवीत तूं आमकां फावो करताय बापा आज दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा ह्या घडये बापा तुजी दैवीक सगत गुण करचे सगत धाड आनी तांकां पिडेस्तांक गुण कर कश्ट तांचे कश्ट हळू कर काम नातल्या बापा ह्याच घडी आशिर्वाद घाल आनी बऱ्यांतलें बरें काम तांकां मेळचें कर तांचे इंटरव्यूआंत आनी पास जायशें कर परिक्षा बरोवनची भुरगीं आसात ह्या दिसांनी
परीक्षेक तरी शिकतात बापा, शिकता आसतना तांकां जाणवाय बुदवंत काय उगडासाचें सगळ्यात बरें शिकासय, बरो फुडार आसा करीचे म्हणजे वरती हुमे ताच्या काळजान घाल बापा. सर तरेचे उण आसल्यांक बापा तुजो आधार दी बापा. जिवितां निराश जावन देदेस्पर जावंक सोडिनाका बापा. जिवीत असो भरवसो दैवीक भरवसो सर्गीचो भरवसो बापा तूं आमकां फोव कर. उतर प्रायस्तां साबार जाणां ह्या कार्यक्रमांत वांटेली जातात. वय बापा खाटल्यार न्हिदल्ले लागीं आसात, तांकां उठोवंक जायना, तांकां सारकें चलोवंक जायना, पेंकट दूख आसा, तांच्या सगळ्या आंगान दूख आसा, तांकां उस्वास सोडूंक घेवंक तांकां जायना. वरते कस जाता तांकां सारकी जिरवणी ना. वय पोटांत दूख आसा, फाटीन दूख आसा, धोंपरांगाटी अस्कस जाल्यात. वय बापा कानांत कितें कितें आवाज आयकता, राती न्हीद पडना, विशेष कश्ट बंदपास तांकां बघता. थोड्या जाणांक मोग करतलें कोणूच ना बापा, तांच्या कुटुंबाच्या मनशान तांकां सांडून घाला. आश्रमांत आसात, ह्या प्रायवंताच्या घरांत आसात, ह्या दुसऱ्यांच्या घरांत आसा, आनी थोडी जाणां बापा वाटेर म्हणल्यार बरीं आसात, तांचें म्हणलें घर ना बापा. समेस्त तांची दया कर, काकूत कर बापा. हर एका तुज्या भुरग्यांच्या घरसांनी तूं पाव बापा. तूं वर्तो देव, महान देव, सर पदवीदार, सर सत्यवंत, अजाप आनी विजमितांनी जशें तांबड्या दर्यांतल्यान सुख्या धरणीचे तुज्या इस्रायल परजेक उतरायचें केल्ल्या बरीं तुजेर भावार्थ दवरतल्यांक बापा सर आशिर्वादांनी तूं तांचें जिवीत नंदन कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भोव मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? आज खंडीत जावन परतून एक संतोशाचो दीस, आमकां आनंदाचो दीस, कृपेचो दीस देवान आमकां फोव केला. तर आमी मोगाच्यान ह्या प्राचीत काळार विशेष रितीन आमी नियाळ करया सोमया जेजूचे ते ताळण्यो, वंदोवण्यो आनी वडण्यो. आमी वाचता सा लुकाच्या वांजेलांत 4थ्या वसरांत 1ल्या वळींतावन. हांव सगळें देवाचें उतर वाचिना, तुमचे लागीं पळयत पुस्तक आसल्यार तुमीच वाचयत. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स. जेजू पवित्र आत्म्यान भरोवन जॉर्दान न्हंय तडी थावन फाटीं परतल्ल्या परा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणा काल आरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडित आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली. तवळ देवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हूण फर्माय. म्हाका उरलें देवाचें उतर हांव वाचिना, तुमी हाचे पयलें वाचलां आनी तुमकां कळीत आसा. देवसार जेजूक अरण्यांत मेळटा. केदाळ मेळटा? 40 दीस आनी रात उपवास प्राचीत केल्या उपरांत. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका न्हू सबार जाणांनी करेजमाच्या प्राचिताच्या काळार सांगचें आसा, उपवास काल्या करीची न्ही, प्राचीत काल्या करीची. सोडल्यार पुरो. एक नवें उतर आयलां, सोडल्यार पुरो. इफ यू गिव अप समथींग, कितें सोडल्यार पुरो? सोरो सोडल्यार पुरो. बिडी या सिगरेट वडची जाल्यार सोडल्यार पुरो. आनी कितें पोजणें पळोवचें जाल्यार इंटरनेटार सोडल्यार पुरो. आनी कितें फटी मारचें जाल्यार सोडा. आनी जालें खोबरो करचें जाल्यार सोडा. वायट संबंद जाल्यार सोडा. तितलें केल्यार पुरो. आनी हेरा दिसांनी जी येयल्या बरी ती येयल्यार पुरो. मोगाचें न्हू, फटोवन पडनाकात, फटोवन पडनाकात. ताका प्राचीत असो काळ म्हणनात. ताका ह्या विशेष सीजन ऑफ लेंटी म्हणनात. वय तो प्राचीत असो काळ न्ही. न्हीज प्राचीत असो काळ कितें? पळयत पुस्तक आमकां समजयता 5 संगती गरजेच्यो. मागणें, उपवास, प्राचीत ह्या दोनवणीच्यो संगती आनी बरें वाचप, पवित्र वाचप आनी दान धर्म, 5 संगती गरजेच्यो. ह्या 3 संगती आमी सांगता घाल म्हणयेत. कितें? मागणें, उपवास, दान धर्म. मागणें म्हणटा आसतना पळयत वाचप येता. पळयत पुस्तक वाचचो, सांता भक्तांची जिणी वाचची, पळयत सभेत जावन आयली परिपत्रां वाचची, आमकां पळयत सभेची शिकवण, ह्या सांता भक्तान दिली शिकवण, बऱ्यांतली बरी शिकवण शिकची. दुसरें जावन आसा उपवास. उपवास म्हळ्यार तातूंत प्राचीत येता, दोनवणी येता, दिंबयेर पडचें, कांय नासतना जेवनासतना रावचें, आपणाक कश्टोवचें म्हळ्यार दुबळ्यांची आनी कोणाची पिडेस्तांची सेवा करतना पुरो जाता जाल्यार काम करचें, हेरां खातीर काम करचें, दुबळ्यां खातीर काम करचें, सेवा दिवची, ह्या कोर्साची वाट करची, असले कश्टांचें काम करचें. ह्या तिसरें जावन आसा दान धर्म करचें. आमकां उरोवन, आमचें खावच्यांतलें उरोवन, आमी करसूंच्यांतलें उरोवन, आमचे सवलत येयल्ले उणें कर, आमची AC जाल्यार एअर कंडिशन बंद कर, ते उरलेले पयशे दुर्बळ्यांक दिवचे. आमचे कार येयल्लें धांवणोवचें उणें कर, तो पेट्रोलाचे उरलेले पयशे तांकां दिवचे. जाय जाल्यार आमचे कडेन 2-3 कारां आसात, ह्या 2-3 बायकां आसात, सर्तीक पयशे आसात, ह्या बँकांत लेखावर ते पयशे आसात, जायती वस्तू आसात, ती व्हरून दिवची दुर्बळ्यांक, गरजेवंतांक दिवचें. वय ते पयशे व्हरून दान धर्म करचें. जायते गरजेवंत आसात, अनाथ आश्रम आसात, पिडेस्तांक पळयतले संस्थे आसात, तांकां दिवचें. ह्या न्हीज जावन वचून गरजेवंतांक पावचें.
पूण म्हाका उपवास भोव गरजेचो न्ही. हांवें सोडलां, काल सोडलां, सोरो सोडला, सोरो ना जाल्यार थोडी जेत. हां, 40 दीस सोडल्या पावना आनी पास्काच्या फेस्ता दिसा माथ्यार वचून गाणयल्या जायना आनी दुकरा बरी वचून त्या फोंडकुलांत पडल्या जायना मेळ्याच्या पातकांच्या. सोरो सोडताय जाल्यार 360 आनी 5 दिसी सोडीचे, 24 वरांय सोडीचे, 7 दिसी सोडीचे, 30 दिसी म्हयन्याचे सोडीचे, 12 म्हयने सोडीचे, 24/7 × 365 days. आनी जर तर अधिक वर्षा जाल्यार 360 आनी 6 दिसी सोडीचे. फटी मारचे सोडल्यो ना जाल्यार सोडीचे तुवें. पास्कांच्या या प्राचिताच्या काळार मास सोडल्यार पावता की जायना जायना जायना. जिणीभर सोडीचे, खबरो करचे, खेदाळय सोडीचे, वायट पळोवनचे, खेदाळय सोडीचे, अन्याय करचें, दोगो दिवचें, खेदाळय सोडीचें. मोगाच्यान देखून पवित्र पुस्तक स्पश्ट करता. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां बरें करून समजयता जो कोण रक्त मांसाच्या वंदवण्या प्रकार जी येता तो देवाक मानवना. आमी वाचया थंयसर रोमाकारां बरलें पत्र 6 वळेरता Romans chapter 6 verse 6 onwards. कितें म्हणटा देवाचें उतर. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगात आमी कोरसायला म्हण आमी जाणाव. पळया देखून उंदरसून आमी वाचये थंयसर 8व्या वसरांत 6व्या वळेर. रक्त मांसाच्या अपेक्षेचो फळ मरण. पळया आत्म्याच्या अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती. कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध. देवाच्या कायद्याक ती खाल जायना आनी खाल जावंक न्ही जाय की तिचे वरवीं साध्य ना. ह्या बसत रक्त मांसाक खाल जातात ती देवाक मानवनात. देखून खरेंच मातशे दीस मोगाच्यान आमच्या कुडीचेर जैत व्हरूंक. आनी जेजू पळया आरण्या गेलो. आरण्य म्हळ्यार कितें? थोड्यांनी आरण्य म्हळ्यार कन्नडांत आरण्य म्हळ्यार रान. थंयसर रूख झाडां जाय तितल्यान. तस जाल्यार रानां गेल्यार फळ वस्तू आहात खावंक कितले. आनी थोडी शिकारी वयतली आसल्यार बंदूक या सुरी आनी तलवार व्हरून थंय मंदतीची शिकारी मारनी बरें कर रांदून खावयेत. तस जाल्यार न्ही जागो. आरण्य म्हळ्यार मरुभुमी. इंग्लिशांत त्या बायबलांत आसा डेजर्ट. ही वेंट इंटू द डेजर्ट विल्डरनेस वेर देर इज नथींग. रूख ना, झाड ना, कांय ना. थंयसर भिरांकूळ मन जाती आसा आसल्यार वाग, सिंह आनी विकाळ जीवदाळी. म्हळ्यार जागृत आसचें पडटा. थंय रातीक न्हिदोंक जायना. न्हिदल्यार जीवदाळी येवन साबोवंक साध्य आसा. व्हड व्हडले हुंदीर कोळिंद्र येवन साबोवन तुका खातीत. न्हिदोंक सयत जायना. आनी हुन ती रेंव हुन जाता, तापता दिसाक. देखून उबें रावंक जायना. पूण जाल्यार थंयसर रावला जेजू. पळया दीस आनी रात 40 दीस. म्हणजे ताका ताची कूड म्हणटा ना ताका रावनाका हांगासर. म्हाका आमकां कूड कशी सवलती आसल्यार तांकां सड जायची. आज एक आयस्क्रीम केल्यार फाल्यां एक आयस्क्रीम केल्यार कशी जायना. 2 आयस्क्रीम केल्यार पावना. एक फावटी आयस्क्रीम केल्यार आनी एक फावटी पापासाचें आनी एक वडीलाल आनी म्हाका उरतना क्वॉलिटी आयस्क्रीम तें पावना. तांगेलें नॅचरल आयस्क्रीम खंय. आनी थोडे फावटी उडपीचें आयस्क्रीम चड बरें आनी थोडे फावटी मंगळूरचें आयस्क्रीम बरें आनी थोडे फावटी बेंगलोर आनी बरें आयस्क्रीम मेळटा खंय. हां तंदुरी गेल्यार पावना. आनी किताचें बरें आनी तंदुरी आनी खंयचें आसा खंय. आनी गेलें कबाब बरें आनी तें बरें हें बरें. कूड तशी मोगाचें न्हू. एक दीस एक पेग बी येल्यार आनी बटी बी येताना एक पेग पावना 2 पेग. आनी कुडी रक्त मांसाच्या वंदवण्याक मोगाचें अंत ना. कित्याक अंत ना म्हळ्यार आमची कूड धरणीच्या धुळीची आयिल्ली. देखून सिंजीच्या बुधवार आमच्या माथ्यार कितें घालतात? गोबर घालतात. आनी गोबर घाल म्हणटा धरणीच्या धुळींतल्यान आयिल्ल्या मनशा धरणीच्या धुळीक तूं फाटीं वेतलोय. आमची कूड मोगाच्यान धरणीक फाटीं वचोंक आशेता. देखून लेखावर्ते आमी केल्यार आमची कुडीक लेखावर्ते पिडा येतात. आनी लेखावर्ते तरान आमची कूड अस्कस जाता, पिडेस जाता आनी धरणीक वचोंक ती तयार जाता. तिका कितें पडोन गेलां त्या कुडींत आसल्या आत्म्याचें. उपदेशकाचो बूक 12वा वसर 7वी वळ म्हणटा धुळींतावन आयिल्ली धूळ धुळीक फाटीं वचों जायच. देखून तूं एक फावटी भोंवल्यार आनी की भोंवचें म्हण बघता. पयलें भोंवंकच नासलें घरांत आसतली. पूण आतां बॉम्बे बेंगलोर गेल्यार पावना. आतां डेली या म्हण. डेली या नॉर्थ इस्टा या. थंय पावना अमेरिका या आनी इंग्लंडा या आनी इज्रायला या आनी लुड्साक या. थोडे फावटी मागण्या खातीर वेचें न्ही थंय भोंवंक. कित्याक आमची धुळीची ही कूड जर तर धरणीक फाटीं गेली ती धूळ जाली वाऱ्यार धूळ सगळ्या संवसाराक भोंवत आसता खंय. देखून त्या रितीन आमची कूड ह्या संवसाराक आकर्शीत जाता.
पावना, कितलें पळयल्यार पावना. तुमी एक फावटी इंटरनेटार कसलें बरें पळयलें, परतून परतून पळया म्हण जालें, बरें या वायट. ही कूड धरणीच्या धुळीक आशेता, कित्याक ती धुळीतान आयल्या. पूण देवातान आयलो आत्मो देवा थंय फाटीं वचूंक आसा. देखून देवान दिल्लो आत्मो म्हजे थंय तुजे थंय आसा जाल्यार आमकां सासणीक जिवीत जायचें जाल्यार तें सासणीक जिवीत ह्या कुडीक, रक्त मांसाच्या कुडीक न्हय, तें सासणीक जिवीत आमकां देवान दिल्या त्या आत्म्याक. देखून आत्म्याच्या अपेक्षेचें फळ सासणीक जिवीत आनी शांती समाधान. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमच्या आत्म्याची अपेक्षा आमी जाणा जायची जाल्यार जेजून केल्ल्या मेटांनी, जेजून जियेल्ल्या त्या मेटांनी आमी जियेसय. जेजू कितें करता, पयलें जॉर्दान न्हंयक वता. आपली परगडजिणी जियेत आसतना पयलें जॉर्दान न्हंयक वता आनी थंयसर तो जॉर्दान न्हंयच्या उदकान दिंबयेर पडटा आनी जुआंव बावतिस्ता म्हणटा, म्हाका तूं पवित्र स्नान दी. जेजू मोगाच्यान सगळोच पवित्र जाल्यारय पवित्र स्नान घेवचें. पवित्र जावचें म्हळ्यार केवळ नितळ, निर्मळ, परिशुद्ध जावचें म्हणून मात न्ही. ते एक अर्थ न्ही, आध्यात्मीक अर्थ जावन आसा देवा खातीर विंगड जावचें. यू आर सेट अपार्ट फॉर गॉड, दॅट इज होलिनेस. देवा खातीर तुवें संवसारांतल्यान विंगड जावचें. जेजू ह्या संवसारांतल्यान विंगड जाता म्हणल्यार असो गुर्त जावन जॉर्दान न्हंयत दिंबयेर पडटा आनी हात वयर करता. रसने थावन तो पवित्र स्नान घेता. जुआंव बावतिस्त जेजूची एक रसना, ताणें रसलेलो व्यक्ती. हाका पवित्र स्नान दिता आसतना देवाक कितलो मेस्सो वता पळय, देवाचें मिसांव जारी करूंक तो भायर सरता. देखून सर्ग उक्तो जाता, देव बापाचो ताळो आयकता. हो म्हज्या मोगा असो पूत, हाचे ती हांव अर्थ मानवालां. थंयसर लुकास वांजेल 3 वर्सवर 20 आनी 2 वळ. तूं म्हजो पूत, म्हज्या मोगा असो, तूं म्हाका भोव चड मानवालाय. आतां मोगाचें न्हू, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जावन घेतात जेजू. मात न्ही देवाचो ताळो आपल्या काळजांत तो जगोवन दवरता, सुरक्षीत तो दवरता. हांव देवा बापाचो पूत. कोणाचो पूत? देवा बापाचो. म्हज्या भावा भयणी, तूं कोणाचो पूत? करेस्माचो वेळ, प्राचिताचो वेळ, हे म्हज्या तुज्या जिवितांत दृढ जावंक, दृढीकरण. क्रिस्म म्हळ्यार दृढीकरण. तुज्या म्हज्या जिवितांत दृढीकरण जायचें पवित्र आत्म्यातय. हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव. जे घडये तूं म्हणटाय तूं बसल्या जाग्यार हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव, हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव म्हणटाय परतून परतून, तुजें तें आंतरीक बरी भलायक वळून येता. कसलोय पिडेस्त तूं जावं पुरो, तुजें तें देवाचे आशिर्वाद देवन वळून येता. तुका काम ना बरें काम मेळटा. तुज्या जिवितांत आशिर्वाद, ग्रेस काय जाय, देव तुका फोग करता. पूण पयलें तूं स्विकार कर आनी देवाक उलो मार. जर तर एक स्त्री आय, तूं सांग, जेजू हांव देवाची धूव, हांव देवाची धूव, हांव देवाची धूव, हांव देवाक चड मानवाल्या. कित्याक जेजू म्हळ्यार मोगाच्यान मरुभुमीक वता. 40 दीस आनी रात उपवास केल्या उपरांत तो भुकेलो. म्हळ्यार पयलें भुकेव ना. जर तर तूं कुडीची दंडवणी करिनाय, केवल फटी मारचे सोडटाय, केवल खोबरो करचे सोडटाय, इल्लो सोरो सोडटाय, इल्लें मांस खावचें सोडटाय, कशें तुका दैवीक अनुभव जावचो? दीस आनी रात, 40 दीस आनी रात उपास केल्या उपरांत थोड्यांनी विचारचें, कितले दीस उपास करचे फादर? म्हजे कडेन गेले विचारताय. तुका आध्यात्मीक वाडवळ येवच्या खातीर तुवें उपास करची. पूण आसतोर पयल्या आयतारा, प्राचिताच्या काळाच्या पयल्या आयतारा ताळण्या विशान जाल्यार दुसऱ्या आयतारा जेजूच्या रुपांतरा विशान. जेजू रुपांतर जाता पर्यंत देवाच्या मिसावाक आपणाक समर्पण दिता. देवाच्या कुशेक आपणाकच खालतीमान घालता. प्रेज द लॉर्ड. तेदना पर्यंत तुजें रुपांतर जायना. तेदना पर्यंत तुवें उपवास, प्राचीत, करेस्माचे दीस आचेसीचे. 40 दीस म्हणून मात न्ही. हे एक गुर्तू, हे एक निशानी. दीस इज ओन्ली सिंबॉलीक. हर एक वर्सा पवित्र सभेन आमकां दिवचें. तशें म्हणून पास्का फेस्ता दिसा तावन उरलेले उपवास आनी प्राची सण आमी संवसारी जिणी जिवचे म्हणून अर्थ न्ही. उपरांत जेजूच्या जिवनपणांत वांटेली जावन जिवनपणाच्या त्या सक्तेन आमी ह्या संवसाराक पाठ करून जिये जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजू 40 दीस आनी रात उपवास केल्या उपरांत जेजू भुकेलो, ताणेलो. त्या दाळा देंवसार ताच्या जिवितांत प्रवेश जावंक पळयता. आनी थंयसर तो जेजून उपवास केलो जागो जेरिकोच्या आनी जेरुसलेमाच्या मदें आसलो खंय. म्हणजे लगभग एक 20 किलोमिटर पयस, 20 मैलां पयस. 20 मैलां म्हळ्यार आमी जाणा लगभग एक 40 किलोमिटर पयस. जेजू एक 20 मैलां पयस म्हणजे लगभग एक 30 तावन 40 किलोमिटर पयस पयण करून गेलो उपवास करचे खातीर. मोगाचें न्हू, आमी करेस्माच्या वेळार, प्राचिताच्या काळार मोगाचें आमी संवसारांत मेकळे जावची गरज आसा.
आमी सदांचें जीवन जतन पयसांचें कोणाक आमी लेका वरती फोनां करनासता कोणा लागीं चड उलोवं नासता केदाळ आमी ते टी व्ही पळोवन आसता पयस रावची गरज आसा एक बरें विंगड म्हळ्यार थोडे फावटी घरा भितरच पूण बरें विंगड रितीन जिवनची गरज आसा आनी त्या वेळार देव सर आमच्या जिवितांत येता आसतना कसो येता पळया जेजू थंयसर उपवास केल्ल्या जाग्यार थंयसर फातर थोडे उंड्या बरींच आसले बरें सोबीत फातर आनी देखून देव सर ताका कितें म्हणटा तूं जर तर देवाचो पूत होय जाल्यार हांगासर आसले ते फातर उंडे कर म्हाका थंयसर नियाळ करूंक कितले अपुर्बाची उतरां आसात तूं देवाचो पूत होय जाल्यार तूं देवाची धूव होय जाल्यार तूं देवाचो पूत होय जाल्यार तूं देवाची धूव होय जाल्यार देव सराक वता न्हय देवाचो पूत म्हणून कित्याक विचारता म्हळ्यार तुका देवा लागीं आसलो संबंद तुज्या जिवितांत पयशे आस्तबुदीक ग्रेस्तकायी मोजा आनी चेडवांची इश्टागात चेड्यांची इश्टागात वेबिचार निश्कळपण फसडेपण ह्या संवसारांत आसली सगळी खुशालाय सोरो बेबदेपण आनी कितें पळोवंक आसा सगळ्याक तूं वापन घे जेजू कितें म्हणटा पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा एफेसकारांक बरयलें पत्र 6 बिबोळ पवित्र आत्म्यो दिता तें देणें देवाचें उतर तुज्या हातांतली तालवार जावं दी आनी जेजू ती तालवार आपल्या हातांत घेता पवित्र पुस्तकांत हेंय बरोवन आसा मनीस केवळ उंड्या वरवीं जियेना उंडो म्हणटा आसतना म्हाका केवळ खंयच्या विशयान चिंतचे न्ही आमच्या पंचेंद्रिया विशयान आमी चिंतिचे पंचेंद्रिय इंद्रिया म्हळ्यार खंयच्या थरान आमी कुडींत तावन ह्या संवसाराक संबंद दवरता म्हणून आमी आमच्या कुडी भितर आमी आसा तर संवसारांत थंय कसो संबंद दवरता दोळ्यांनी पळोवन कानांनी आयकून आमच्या कुडींत आपोवन स्पर्श करून नाकांत हुंगोवन जिबेंत रूस पळोवन आनी पोटांत खावन संवसारांत संबंद आमी दवरता वय मू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून संवसारांत आसल्यो सर संगती ह्या तुज्या रक्तमासाच्या त्या वनोवण्याक त्या खुशालायक त्या मळशेक तूं वापर तूं देवाचो पुतणे देवा लागीं केवळ माग खावंक दी जेवंक दी काम दी शिकप दी पास कर ग्रेस्तकाय दी पूण तूं तुजो आत्मो होगडायता तर कितें फायदो लोकांक सवांजेल 9:20-5 तूं सगळो संवसार सजडलोय म्हण चिंत्या आनी तुजो आत्मो होगडायल्यार तुका कितें फायदो देखून केवळ संवसार जिखच्या विशयान चिंतिनाका तुजो आत्मो जिखच्या विशयांत केवळ संवसाराचे वस्तू आपणाच्या विशयान चिंतिनाका देवसार पळय मोगाचें तुका परतून परतून ताळणी हाडटा तूं देवाचो पूत होय जाल्यार उबार त्या तोरी वयर ताका व्हरता तोर थंयसर जेरुसलेमाच्या त्या वेळाक एक व्हड तोर आसली थंय ताका म्हणटा तूं हांगाच्यान उडी मार कित्याक सकट लोक पळयता जेरुसलेमाक जायतो लोक येता केवळ जुदेव मात न्ही इजिप्ताचो लोक येता युरोपाचो लोक येता आनी एशियाचो लोक येता सहर गांवचो लोक येता ग्रीक लोक बाबिलोनाचो लोक सगळो येता त्या लोकां मुखार जर तर वयता उडी मारताय तूं देवाच्या पदवेन आनी सक्तीन आनी आंजबडयो तुजे पांय उखलून धरतात तेन्ना तूं एक महान व्यक्ती जाताय साहसीक हिरो जाताय मोगाच्यान आमकां आसची एक वर्ती ताळणी आमच्या जिवितांत एक हिरो जाय स्टार जाय सिंगल स्टार पावना थोड्यांक डबल स्टार ट्रिपल स्टार 4 स्टार म्हळ्यार भारी खुशी पण आमी न्ही जावन संवसारांत हिरो जावंक वचून मोगाच्यान जाता आमी झिरो देखून जेजू कितें म्हणटा पवित्र पुस्तकांत हेंय बरोवन घाला सर्वेस्परा देवाची तूं परिक्षा करिनाका पळय तूं जर तर मीठ मिरवून खाताय आनी म्हणटाय देवान म्हाका पिडा दिली कित्याक देवाची तूं परिक्षा करताय तूं मीठ मिरवून पियेताय आनी देवा म्हजे लिवार पाड करिनाका म्हणटाय तूं देवाची परिक्षा करताय थरथराची नाका जाल्ली कामां करताय आनी उपरांत म्हणटाय देवा सांपडोन म्हणून नजो कोणाकी कळोन नजो म्हज्या नाका जाल्ली कर्मां हांवें केल्लें तें गुपीत केल्लें कोणाकी कळोन नजो सांपडोन पडोन नजो मर्याद वचोन नजो पुलीस केस जावन नजो जैलाक वचोन नजो कोणाकी उपास जावन नजो तूं देवाची परिक्षा करताय देव तुका राखता सांबाळटा हय पूण तुवें तुजो आत्म राखच्या खातीर देवा लागीं मागा जाय आनी देव सार सैतान ताका कितें करता उपरांत तो ताका सगळ्या संवसाराचो वैभव दाखयता बरो वैभव न्ही ताणें देवाचो वैभव दाखयचें आहलें पळय सांत भक्तांची जिणी पळय ते महान व्यक्ती तांचें जिवीत नंदन करून घेतात भाग्यवान जाले तें दाखयना तो दाखयता कितें पळया ते लुटकार राजकीय फुडारी कोणा मोस्कन दागो दिवन कोणा कोणाची तकली कातून आतां ग्रेस जाल्यात
पळय ते ग्रेस्त मनीस आपल्या कामागारांक कंपनींत कारखान्यांत सांबाळ सारको दिनासतना आतां ग्रेस्त जाल्यात, करोडपती जाल्यात, नंबर 1 ग्रेस्त जाल्यात न्ही. मॅनिपुलेशन करन, गव्हर्मेंटाचो टॅक्स भरिनासतना राजकीय फुडाऱ्यांक लोन्स दिवन आनी स्टॉक मार्केट वयर पोंदा करन, मोस्कन दोगो दिवन नंबर 1 ग्रेस्त जाल्यात आनी करोडांचे करोड एका दिसा जोडटात. तूं नाजरेचें जेजू, तुवें म्हाका नाभास्कार केल्या पुरो, असले पुरो गोलमाल करूंक, भ्रश्टाचार लॉन्स दिवंक, काण घेवंक, कामागारांक सांबाळ दिनासतना मंगो करूंक, पुलिसांक लॉन्स दिवन सांबाळनासतना पळोवंक, जजांक लॉन्स दिवन कोर्टांत केसींत जिखच्या बरी पळोवन, आनी सरकाराक वय वायट वाटेन ह्या मोस्कन दोगो दिवन व्हडले व्हडले कंपनी तुका मेळच्या बरी करन, गव्हर्मेंटाचो जागोय तुजो करन, भोव ग्रेस्त जावये तुवें. पण जेजू कितें म्हणटा, म्हज्या सरसेलो पयसर देंवसारा सर्वेस्परा देवाची एकल्याचे मात्र आराधन करीसी. पूण मोगाच्यान हांगासर एक संगत आमी पळयता, देंवसार जेजूक म्हणटा तूं देवाचो पूत होय जाल्यार. ताचो अर्थ कितें? जेजू तुवें थंय बाप्तिस्मा वेळार तुका संदेश मेळ्ळा, कित्याक देव बाप तुजे लागीं उलोवन देव बापान तुका म्हळां तूं म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो, तुका हांव मानवाला, तूं म्हाका व्हरतो मानवालाय. पूण तें तुज्या स्वार्थाक घडशी, म्हणजे तूं देवाचो पूत होयगी न्ही. कशें कळचें तूं देवाचो पूत होयगी न्ही म्हूण? कशें कळचें? जर तर तूं वनवण्याचेर जैत वेल्यार मात्र. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यानो आमी देवाची पूत आनी दुवो, जेजूय देवाचो पूत आनी जेजूय देवाचो पूत, हाचे मदें कितें फरक आसा? हो फरक जावन आसा. जेजू देवा बापातान उब जाल्लो, आरंभातावनूच ते देवाचो पूत, सासणाच्या सासणा देवाचो पूत. पूण हांव आनी तूं सोमया जेजू क्रिस्त थंय, जो हांव सवांजेल 1:12 वळ, सोमया जेजू क्रिस्त थंय सत मानून पातयेणी दवरून देवाची आपणायलेली भुरगीं जावचें भाग जेजून आमकां दिवचें. देखून केन्ना जेजू बरी आमी जाता तेन्ना आमी देवा बापाची भुरगीं जाता. आतां जेजू देवा बापाचो भुरगो कसो जालो? तो ह्या संवसारांत रक्तमासाच्या वंदवण्यांत आसतनाय त्या वंदवण्याचेर जैत व्हरून देंवसाराच्या त्या संदेहाक दुबावाक ताणें इडेन दिलें ना. तूं देवाचो पूत होय जाल्यार, ना हांव देवाचो पूत होय. जेजू आपणा ती स्पश्ट पातयता, हांवें रुजू करची गरज ना. मोगाच्यान तुवें कोणाय की रुजू करची गरज ना गी, तूं देवाचो पूत म्हूण. आतां आमी पळयता जेजू एक फावटी देंवसाराक धांवडयता, म्हज्या सरसेलो पयसर देंवसारा म्हूण. देंवसारा धांवडयल्या उपरांत ही देंवसार परतून परतून ताका ताळण्यो वडणवण्यो हाडटा. आतां वाचया आमी लुका सवांजेल थंयसर 4 30 आनी 4 वळ. लूक चॅप्टर 4:34. हांगासर जेजूक पळयतस देंवसार एका व्यक्तीक थंय आसलो, तो व्हडल्या तळ्यान अशें बोब मारता, नाजरेच्या जेजू तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय? तूं आमकां नाश करूंक आयलाय काय? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो भाग्यवंत पूत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थंय जेजूक ताणें म्हणलें तूं देवाचो पूत होय जाल्यार. आतां तो कितें म्हणटा? नाजरेच्या जेजू तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय? म्हळ्यार ताका बरी वळख आहा, तूं नाजरेचो जेजू, कुडींत तूं नाजरेच्या मरियमेचो पूत, नाजरेच्या सांजोचे बापाचो पस्को पूत. तूं आयलाय देंवसाराची कामां नाश करूंक, देखून आमच्या खबरेक कितें आयलाय? आमकां नाश करूंक कितें आयलाय? तूं आमकां नाश करताय. तूं कोण म्हूण हांव जाणा. कोण? तूं देवाचो भाग्यवंत एकलोचो पूत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, जेजूच्या मेटांनी तूं चल्ल्यार, प्राचिताच्या काळार, करिस्माच्या काळार मागणे, उपवास, धणवणी, पवित्र वासप आनी दान धर्म अर्थाबरीत रितीन पवित्र सभा तुका कशें सांगता त्या प्रमाणे तूं जियेल्यार न्ही जावन सोमया जेजू क्रिस्त थंय देवाचो आपणायलेलो पूत तूं जाताय. सोमया जेजू क्रिस्त थंय तूं देवाचें आपणायलेली तूं जाताय, देवाचो भुरगो, देवाचें भुरगें तूं जाताय. आनी देवसाराक तेन्ना तुवें सांगची गरज ना, देवसार तुजो जाणा जाताय. तूं भाग्यवंत त्या नाजरेच्या जेजूचो पाटलावदार, तूं क्रिस्तांव, तुवें सांगची गरज ना. तुजी जिणीन सांगता देवसाराक तूं क्रिस्त हांव वय, नाजाल्यार तूं किरिस्तांव. पारबू नागुलो पारपू नागुलो, पांजी तमासा नेनपे नागुलो.
केवल नांव वापरतो तूं पेद्राम, लुद्राम, लाद्राम, बोस्त्यांव जालाय तूं सोऱ्यासो बुयांव, नांवाक पुरतें मात सेल्ली जिल्ली, पूण जिणी तुजी व्यर्थ व्यर्थ जिणी. हांव जाणा तूं कोण म्हण, तूं देवाचो भाग्यवंत. म्हाका जेन्ना देवसार स्पश्ट तरान जाणा जाता जेजू देवाचो भाग्यवंत. तो जेजू जावन आसा देवाचो पूत, कांय सांगची गरज ना. देखून देवसार जेजूक पळयल्या भियान कामता. कित्याक देवसाराक कितेंच इडे ना. 40 दीस आनी रात उपास केल्या उपरांत जेजू कितलो भुकेल्यारी ताणेल्यारी देवान दिवचें खाण, देवान दिवचें पिवण मात्र तो स्विकार करता. म्हज्या तुज्या जिवितांत देवान दिल्ले आशिर्वादां मात्र आमी जोडी जाय. देवसारान सैतानान दिवच्या त्या संवसारी संगतीक आमी लाभ दवरचे न्ही. संवसारी संगती, वायट वाटेन आयिल्ल्यो संगती आनी तिच्यो संगती थोडो वेळ आमच्या कुडीक खुशालाय दिवंक पुरो, पूण उपरांत आमकां ते नासाक व्हरून पायतात. देखून सांजवांच्या वांजेलान 10व्या वस्त्रान 10व्या बडीर देवाचें उतर म्हणटा, गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10, सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी सत्यानाश करूंक. पूण जेजू येता आमकां जिवीत मेळो म्हूण, भरोन वमतो जमा बांदे मेळो म्हूण. जेजू येता आमकां जिवीत मेळो म्हूण. हें जिवीत आमी पळयता सांत पावलाच्या जिवितांत. सांत पावल समयान जेजू थंय संपूर्ण तरान एक जालो. पयलें तोय ह्या संवसारांत आसतना क्रिस्तांवांतांनी दग दिलें, क्रिस्तांवांतांनी लगाड काडलें. पूण एक फावटी जेजू थंय तो नवो व्यक्ती जावन तोय अरेबिया गेलो. अरेबियाक वचून थंयसर ताणें 40 दीस आनी रात मागणें उपवास करून प्राचीत करून पवित्र आत्म्यान भरोवन ताणें सुवार्थ प्रकट करून सुरू केली. आनी त्या वेळार तो फिलिप्पीक येवन पावलो. आनी थंय फिलिप्पीक येवन पावता आसतना आमी वाचता ते धर्मदूतांच्या कृत्या बुकांत 16व्या वस्त्रांत थंयसर. आनी थंयसर फिलिप्पी येवन पावता आसतना थंयसर एक देंवसार लागली एक चेडूं आसलें. त्या चेडवाक वापरून ताचो धनी लोकांचें बोलमें सांगून पयशे करतालो. जेन्ना पावल आनी सिलास तेणेच्यान चलोन वता आसतना तें बोलमें सांगचें चेडवा थंय आसलो देंवसार अशें उलोवन अशें म्हणटा. 16व्या वस्त्रांत 17वी बोळ, एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 16 वर्स 17. तें चेडूं पावलाची आनी आपली पाट धरून सायलें आनी बोब मारीत म्हणा लागलें, हे मनीस परमोन्नतचे देवाचे सेवाक ते आमकां सोडवणेची वाट प्रगट करतात. हे मनीस परमोन्नत देवाचे सेवाक. कोणें सांगलें ताका? देवसाराक म्हाका तेन्ना स्पश्ट कळीत आसा तूं कोण आसो. देखून जर तर तूं देवाचो भुरगो जावन जियेताय, देवसाराक स्पश्ट तरान तुजी वळख आसता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुवें तुजी वळख सांगाचें म्हणना, ते वचोन तुवें सांगाचें म्हणना हांव क्रिस्तांव एक नवी रचना. तुवें सांगाचें म्हणना, तुजें जिवीत कळीत करता. तुवें जियोवची रीत, तुवें पळोवची रीत, तुवें आयकोवची रीत. त्या घरांत गेल्ल्या वेळार थंयसर टी व्ही ऑन आसूंक पुरो, तें नाका जाल्यार पळोवंक आसूंक पुरो, पूण त्या तुका घरा वचत जेत्त पडलां. पूण जाल्यार तूं टी व्ही पळयनाय, तूं थंयसर पळयत पुस्तक वाचताय, या तुज्या हातान कोंत आसो तेर्स करताय, या कुर्सावाट करताय, या तूं बरें उलयताय. मुखलो मनीस कितलेंय वायट उलोवंक पुरो, पूण तूं बरेंच उलयताय, पवित्रच उलयताय. तूं खंय वचून जेवचें पडलें, आतां जेवता आसतना ते तुका सोरोय दितात, ह्या सक्कड संगती दितात, पूण तूं देवाचो भुरगो म्हणटा आसतना तूं तो सोरो पियेनाय. ह्या कितें तुका खावंक नजो तें खायना. जर तर तो उपासाचो दीस, तो शुक्राराचो दीस, सिंजेचो बुधवार या निमाणो शुक्रार, ह्या करेस्माचे दीस तूं मांस खायना म्हळ्यार खायनाय. हो सगळो संवसार देवसाराच्या सैतानाच्या प्रभावाखाला आसा. जुवांचें पयलें पत्र 5:19 वळ, 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 19. हो सगळो संवसार देवसाराच्या प्रभावाखाला आसा, तरी आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमी जाणा. देखून ताचे पयलें 18वी वळ म्हणटा, देवाचो भुरगो पातळ करिना, कित्याक देवूच ताका राखता आनी सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचो भुरगो पातळ करिना, कित्याक देवूच ताका राखता आनी सांबाळटा. तर मोगाचें न्हू, दोळे दांपया आनी आमी नियाळ करया. करेजमाचो काळ आमी आरंभ केला, प्राचेचो काळ आमी करनासा. ह्या दिसांनी मोगाचें न्हू, कुरपेन भरोवन समयान जेजू सांगता आमी आमच्या
सक्रामेंताचें जिवीत आमी जियेचें आमकां ल्हान आसतना पवित्र स्नान मेळ्ळां. बापाच्या पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें जिवीत म्हजें थंय तुजें थंय आसा. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरोवन हांवें म्हज्या जिवितांत त्या आरण्याक त्या मरुभुमीक हांवें वचचें. खंयसर सगळ्या संवसारांत हांव मेकळो जायचें. आनी मेकळो जाता आसतना ओडण्यो वनोवण्यो ताळण्यो येता आसतना हांवें नितळ निर्मळ रावचे खातीर तो कुंभसाराचो सक्रामेंत हांवें सेविचें. कुंभसाराच्या सक्रामेंतान परतून हांवें कुंभसार जावन म्हजें पातक रेडाचोय जिणी बदलीची. परतून केवळ आयतारा मात न्ही, सदां मी सागतारी वचोंक जाता जाल्यार वचोन कुंभगार घेवन समियान जेजू सांगाता हांवें संवसाराचेर सैतानाचेर सर वनवण्याचेर ओडण्याचेर ताळण्याचेर हांवें जैत वरी जै. म्हाका तुका मेळ्ळा तो क्रिसमस सक्रामेंत. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ह्या संवसाराच्या सर वनवण्याचेर जैत वरी जै. आनी म्हाका मेळ्ळेल्या त्या बेसा प्रमाणे काजारी सक्रामेंताचो बेस ह्या याजकी बेस ह्या देवाच्याच हाजेरपणान देवाक दिल्ल्या बसवणे प्रमाणे पवित्रपणी भगवंतपणी निश्कळपणी देवाक मानवाच्या रितीन जियेचें. जिणी भर देवाच्या हाजेरपणान जिवन जियेल्यार मेल्यार देवा सांगाता जियोंक हांवें फुडें चराचें. सर्गेंचे बापा असली कृपा आमकां तूं फावो कर. तुजेर आमी पातयेणेन आनी विस्वासान आमी मागता. आमचें मागणें तूं आयक. दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या ह्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. सर तांच्या गरजांनी पाव बापा. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो सेकोंडार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितान तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो, तुमचें सोवें आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमोगाच्यान प्राचिताच्या काळार विशेष कुरपेच्या सावळे काल आमी जेवया आनी आमचे प्राचिताचो काळ जेजूच्या जिवंतपणाच्या वर्त्या वैभवाक आमकां समेस्तांक व्हरून पावोवन दी. तुमकां सर बरें हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. दिव्यवाणी